कुमारजुंवेचो बीजेपीचो उमेदवार पांडुरंग मडकयकारान बागायतदाराची कुपानां लोकांक वाटून आचारसंहिता मोडल्या म्हूण मडकयकाराचेर वेंचणूक आयोगाक कंप्लेन आयिल्ली। चवकशी करून आयोगान ओल्ड गोवा पुलिशेक FIR 4 दीस फाटीं घालूंक लायिल्लो। पुलिशेन मडकयकाराचो स्टेटमेंटूय रिकॉर्ड केला। तो म्हणटा आपणे कुपानां वाटल्या खरी, पूण तेन्ना इलेक्शन सुद्दां जाहीर जावंक नाशिल्लें। आता ही कुपानां सगळ्यांक खबर आसा, ज्या वेळार भारतीय जनता पक्षाचो विजयी संकल्प मेळावो जाल्लो त्या दिसा कुपानां आमी वाटलेली आनी ऑफिशियली परचेस केल्ली, आमी चॅक दिवन परचेस केल्ली। जाल्यार हांगा हांवें जर परचेस केल्ली आसा, म्हाका खबर आसा आमचो संकल्प भारतीय जनता पक्षाचो संकल्प मेळावो कितले तारखेर जाल्लो, तेजे नंतर इलेक्शन केन्ना कितल्याच दिसांनी डिक्लेअर जाल्लें, तो पर्यंत तेन्ना म्हाजी कॅन्डिडेचरय डिक्लेअर जावन नासलें, हांवें फॉर्म भरूं नासलो, कोड ऑफ कंडक्ट लागूं नासलो, आनी जर महामेळाव्याक जर कुपन दिलें तितून हें कितें जालें, वेर इज द वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। तो सगळ्यो इन्क्वायरी जातल्यो, हे लोक बोवाळ मारता बेश्टे, पेपरांनी हें करता, मिडियाचेर हें करता, फक्त पब्लिसिटी घेवपाक आनी मडकयकाराचें नांव पॅटर करपाक, कारण तांकां स्टँडिंगूच ना। सो इन्क्वायरी चालू आसूं न्ही, इन्क्वायरी करूं न्ही, रिपोर्ट येतले, मातशें पाशयेंस काडा 11 तारीख पासून, आनी येता ते 11 तारखेर कळटलें वेर दे स्टँड्स। हांव तुका आतांच सांगता, एकावन एक पक्ष म्हाज्या विरोधान जर रावलो, सगळ्यांचे डेपॉझीट वयतलें। चवकशेक सगळ्या प्रकारचे आपूण सहकार्य करता, मात कंप्लेन करतल्यांनी यंत्रणेचेर दबाव हाडून निपक्षपाती चवकशेंत मेतेर जावचें न्ही म्हूण मडकयकार मागता। म्हाजे जे विरोधक आशिल्ले आनीक इलेक्शनाचें वारें चलता आसतनाच, इलेक्शनाचो सगळो प्रोसेस चालू आसतना ते इतके फ्रस्ट्रेट जाल्ले की लोकां कडल्यान तांकां खंयच बरो रिस्पॉन्स मेळनाशिल्लो, आनी सगळे आख्ख्या मतदारसंघान वातावरण जें आशिल्लें तें वन सायडेड आशिल्लें, BJP आनी मडकयकर अशें वातावरण आशिल्लें, आनी दुसरे कॅन्डिडेट्स ते खंयच दिसनासले, त्या पक्षांकय जेंका कोणाकच स्टँडींग नाशिल्लें थंयसर। ह्या फ्रस्ट्रेशनाचेर ह्या लोकांनी एकच त्या वेळार सुरवात केली, ती म्हणल्यार मडकयकाराच्या विरोधान कंप्लेन दिवपाक। हांव अशें म्हणटा, कंप्लेनी घातल्यो तुमी बरें आसा, तेजे नंतर इलेक्शन कमिशनचे जे आसा RO आसा, आमचो रिटर्निंग ऑफिसर आसा, तेणी इन्क्वायरी सुरू केल्यो, पुलिशेनूय इन्क्वायरी सुरू केल्यो, हे सगळे प्रोसिजर चलता। हे लोकांनी कंप्लेन दिवनूच वगैरे रावना, ऑथॉरिटीचेर प्रेशरायज हाडपाचो प्रयत्न केलो, प्रेसा मार्फत, मिडिया मार्फत प्रेशरायज हाडपाचो प्रयत्न करता, आनी तुमकां शेवटी सादोवपाचें कितें आसा, जे तुमी लोकशायेन साध्य करूंक शकना, जे लोकशायेन म्हाका जे तुमी करूंक शकना, ते तुमी म्हाजें नांव पेड्यार करून म्हाका व्हरूंक सोदता काय कितें असो दिसता। पुलीस इन्क्वायरी करता, सो तुमी इन्क्वायरी जायसर वेट करा न्हय। आतांच तुमी पेपराचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेता, आतांच मडकयकाराची इन्क्वायरी जायना, अशें करून प्रेशरायज करून दबाव कित्याक हाडटा। वेरेज हांव रिलॅक्स आसा, फेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय, कारण म्हाकाय खबर आहा न्हय, हांवें कुपन केन्ना दिल्ली, कुपानां खंयच्यान हाडलेली, ते सगळे हितून येतलें न्ही इन्क्वायरीन। तुमी कुपानां सुद्दां पुलिशे कडेन दिल्ली आसा, तुमी कंप्लेन लायतना कुपानां दिले, कुपानाची इन्क्वायरी चालू आसा, इन्क्वायरी जावन रिपोर्ट करून न्ही सगळें येवं न्ही, आनी लोकां समोर कळटलें कितें आहा तें। तुमी दबाव कित्याक हाडटा काय म्हणटा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार।